मोमा विमानतळ जोड रस्त्याचे काम कायदेशीर आणि केंद्रीय कायद्याच्या कक्षात येता देखून पंचायतीक हे काम आडोवपाचो अधिकार ना। उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान मोपा विमानतळ पिडेस्तांक स्पष्ट शब्दांत सांगले। वारखंड नागझर पंचायतीचे सरपंच संजय तुळसकरान जिल्लो अधिकाऱ्याचे म्हणणे मोपाच्या शेतकऱ्यांच्या कानार घातले। बुधवारा सांजे मेरेन पंचायतीच्या स्टॉप ऑर्डर नोटीसीक कायदेशीर जाप दितले अशें जिल्लो अधिकाऱ्यान लोकांक सांगिल्ल्याचे सरपंचान सांगला। मजगती जिल्लो अधिकारी कार्यालया कडल्यान जाप आयल्या उपरांत फुडले निर्णय घेतले अशें थळाव्या लोकांनी सांगला। जो मोपा एअरपोर्टाक लिंक रोड जाता आणि त्या संबंधात पंचायतीन नोटीस काढलेली आणि नोटीस काढून सुद्धा नोटीस धुडकात काम चालू दवरून एनवायरमेंट कितें डिस्टर्ब केला त्याच्या बद्दल आज आमकां कलेक्टरान एक मिटींग आपोवन ते डिस्कशनाक येयले। कलेक्टरान आतां आमकां आपोवन त्याच्या बद्दल सांगले की ही आमचे काम हा ते कायद्याच्या बंधनात हा, सेंट्रल एक्टाच्या बंधनात हा। आम्ही ते पंचायतीच्या नोटीसी अंतर्गत ते काम बंद करूंक शकता अशें सांगून तेचेर आमकां आज सांगलेलें हा। म्हणून ते काम स्टॉप जावचें ना आणि त्या नोटीसी बद्दल कितें पत्र व्यवहार आहा कितें लेटर ते आयज आमकां आमचे पंचायतीक कळयतले अशें तेचेर सांगून आमकां आयज धाडलेलें। आता आमकां कायद्याची बाजू धरून ती चॅलेंज करची पडटली ती कितें ते आतां आमकां कितें पत्र व्यवहार करता ती नोटीस आमी स्क्रुटनी करून तेचेर आमी फुडली एक्शन आमची घेतली।